तुमडामळ दवल्ली वाठारांत 2 वर्सांच्या सान भुरग्याक नाल्यान पडून दुर्दैवी मरण आयलें। सोमारा सांजे 5 वरांचेर ही दुर्दैवी घडणूक घडली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हो सान भुरगो आपल्या घरा कुशीक खेळटाना चुकून नाल्यान पडिल्लो। उपरांत ताच्या घरांतल्यांनी ताचो सोद घेतलो तेन्ना ह्या सान भुरग्याची कूड तांकां नाल्यान सापडली। मायणव कुट्टरी पुलिसांनी अनैसर्गीक मरणाची कागाळ नोंद केल्या। पणजेच्या पारंपरिक नुस्तेकार वेवसायिकांनी महानगरपालिकेन धडक दिली। स्मार्ट सिटीक लागून पणजेच्या पारंपरिक नुस्तेकारांक कांपालावेलो जागो रितो करपाची ताकीद दिल्या। प्री मॉन्सूना आदी नुस्तेकारांचेर स्मार्ट सिटीच्या कामाचेर वादळ आदळपाची भिरांत पणजेच्या पारंपरिक नुस्तेकारांच्या मनांत उप्रासला। आमचे पाय शेपाय कडल्यान चलत आयिल्लो हो आमचो नुस्तेमारीचो वेवसाय। स्मार्ट सिटी खातीर आमचे पोटार पाव येवचो न्हय अशी भिरांत पारंपरीक नुस्तेकारांच्या मनांत उप्रासल्या। आमच्या पारंपरीक नुस्तेमाऱ्या वेवसाया खातीर आमकां जागो दिवचो अशें निवेदन नुस्तेकारांनी पणजी काँग्रेस ब्लॉकाची अध्यक्षा प्रतिभा बोरकार हिका वांगडा घेवन महापौर रोहित मोन्सेराताक दिले। कितलेशेच वर्सां खोल दर्यांत वादळी वाऱ्याची आव्हानाचे दीत गोंयकारांच्या ताटांत चमचमीत नुस्त्यांचो घोस्त मेळोवन दिवपी हे आमचे गोंयचे पारंपरीक नुस्तेकार। बदलत्या अत्याधुनीक जिवना खातीर नुस्तेकारां सारके गोंयचे मोलादीक घटक नामशेष जावप ही उन्नती काय अधोगती होय विचार गरजेचो। एप्रिलाच्या सोपेर भाजपाच्या स्थापना दिसाक आपूण टाळगांवच आशिल्लो। मिरामार आपल्या ऑफिसा कडेन आपणे ह्या दिसाक भाजपाचो बावटो उडयलो, पूण घडये आपल्या कडल्यान मिसकम्युनिकेशन जाल्ल्यान आपूण पणजेन भाजपा मुख्यालयान पावूंक नाशिल्ल्याचे बाबुशाचे म्हणणे। 6 एप्रिलाक देशभर तशेंच गोंयांतूय भाजपाच्या 46व्या स्थापना दिसाच्यो कार्यावळी व्हडा दबाज्यान जाल्यो। पणजे भाजपाचे मुख्यालयान जाल्ले मुखेल कार्यावळीत मुख्यमंत्री प्रदेशाध्यक्ष दामोद नायक, ज्येष्ठ फुडारी तशेंच केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आनी तिसवाडींतले सगळे आमदार हाजीर आशिल्ले। मात पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेराताची अनुपस्थिती दिसून आयिल्ली। बाबुशाच्या गैरहाजिरीचेर दामून म्हणिल्ले बाबूश गोंयांत नाशिल्ल्यान तो येवपाक पावलो ना, पूण त्याच दिसा बाबुशान मिरामार आपल्या ऑफिसा भायर भाजपा स्थापना दीस मनयलो। ह्या प्रकाराक लागून बाबूश भाजपाचेर नाराज आसा काय कितें असो प्रश्न उपराशिल्लो। हे फाटभुंयेर बाबूश उलयतालो। मोपा वाठारांत चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जाल्यान लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या। फाटल्या 8 दिसांत खंय 2 घरां आनी गांवांतले स्कूल चोरांनी फोडले। हे खातीर थळावे कागाळ घेवन पुलीस स्टेशनांत वचून पुलिशेक निवेदन दिलें। मोपा विमानतळ जाल्ल्यान वाठारांत चोरयांचे प्रकार वाडल्या, देखून पुलिसांनी राज्यभर पुलीस गस्त वाडोवची म्हूण थळाव्यांनी मागणी केल्या। तुमडामळ पंचायतीन बेकायदेशीर अतिक्रमणा आड उच्च न्यायालयान नोटीसी धाडून लेगीत पंचायतीन हाचेर कांयच दखल घेवंक ना अशें पंच विनायक वळवयकाराचें म्हणणें। 20 डिसेंबराक तुमडामळ पंचायतीन रस्त्याच्या कडेक बेकायदेशीर अतिक्रमणा केल्ल्या विक्रेत्यांक उच्च न्यायालयान नोटीसी बजावन गरजेचे परवाने सादर करिना जाल्यार 7 दिसां भितर बांदकामां मोडपाचे आदेश दिल्ले। 5 म्हयन्यांचो कालावधी जावन गेलो तरी पंचायतीन हाचेर कसलीच कारवाय केली ना असो आरोप थळावो पंच विनायक वळवयकारान केला। जाल्यार कांय कारणाक लागून आमकां कळाव जालो, आमी बेकायदेशीर अतिक्रमणां काडपाची नोटीसी विक्रेत्यांक दिल्यात। थोड्यांनी अतिक्रमणां काडल्यात, मदीं कांय कारणाक लागून आमकां फुडले कारवायेक कळाव जालो। न्यायालयाच्या आदेशानुसार आमी कारवाय करतले अशें सरपंच सबिना हिचो घोव पंच समीउल्ला फणीवंदाचें म्हणलें।
दिवाडे पणजी सोडण पणजी सावड्डे पणजी आणि दुर्बाट पणजी ह्या अंतर्गत उदका मार्गाचेर वॉटर मेट्रो सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आसा। गोंयांत 203 किलोमीटर उदका मार्गान येरादारी चलता। सद्याचे उदका मार्ग फुडाराक विकसीत करून गोंयांत अंतर्गत उदका येरादारी वाडोवपाचो सरकाराचो विचार आसा। हे खातीरूच गोंयच्या अंतर्गत उदका मार्गाचेर वॉटर मेट्रो सुरू करपाचो गोंय सरकाराचो विचार आसा। हे खातीर कोचीन मेट्रो गोंयच्या अंतर्गत उदका मार्गाचेर वॉटर मेट्रो सुरू करूं येता काय कितें हे विशींचो अहवाल तयार करपाचें काम दिलां। बेगीनच हो अहवाल तयार जातलो। ते उपरांत गोंयच्या खंयच्या उदका मार्गाचेर अंतर्गत वाहतूक करूं येता हे विशींचो निर्णय सरकार घेतले। सद्याक मांडवी न्हंयेन 66 किलोमीटर, जुवारी न्हंयेन 45 किलोमीटर, शापोरा न्हंयेन 25 किलोमीटर, तेरेखोल न्हंयेन 15 किलोमीटर, साळ न्हंयेन 15 किलोमीटर आणि कुमारजुव्यां 17 किलोमीटर उदका मार्गाचेर अंतर्गत वाहतूक जाता। गोंयच्या अंतर्गत उदका मार्गाचेर मोठ्या प्रमाणात येरादारी सुरू केली जाल्यार पारंपारीक नुस्तेकार आनी न्हंयांतल्या जीवसृश्टेचेर वायट परिणाम जातलो असो दुबाव सानांद्रेचो विरेश बोरकार हांणी केला। सीआरझेड वाठारांत आशिल्ली बेकायदेशीर घरां मातये भरवण करच्या पयलीं सविस्तर अहवाल दिवपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिला अशें आमदार मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी स्पश्ट केलें। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाणूच सरकार फुडलो निर्णय घेतले अशें बाबूशान पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें। अटलाक आधार कार्ड दिल्ल्यान तो कोणाचो तरी मतदार हे सिद्ध जाता। देखून सरकारान ताका गोंयांतूच दवरला असो आरोप फातोळ्ळीचो आमदार विजय सरदेसायान केला। अटलाचें नांव फाटल्या 13 वर्सांच्यान आयकता। ताचें मूळ गोंयांत बरे भितर पावला। ह्या प्रकरणाचेर योग्य चवकशी जातली कशी दिसना अशें विजय सरदेसायाचें म्हणणें। फाटली कांय वर्सां जाली बांबोळी कुर्का वाठारांत मिलिटरी कॅम्पाक घोशीत आशिल्ल्यो बेकायदेशीर बस्ती अजून थंयच आसात। ह्यो बेकायदेशीर बस्ती मातये भरवण करच्यो म्हूण आमदार विरेश बोरकार हांणी जिल्लोधिकाऱ्या कडेन कागाळ लेगीत केली। 2 वर्सां जावन गेली तरी अजून मेरेन कोणेच दखल घेतिल्ली ना म्हूण आमदार बिरेशान तिडक उक्तायल्या। शारीरिक अपंगत्व आणि गरीब परिस्थिती असून लेगीत आंबावले केपेंच्या वालांको फर्नांडिसान पॅरा सायकलिंग खेळांतल्यान गोंया खातीर रुप्या पदक जिखलें। खेळा बरोबर ताचें पदवी शिक्षणूय सुरू आसा। आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार भारताचें प्रतिनिधित्व करपाची इत्सा आशिल्ल्याचें वालांकून उक्तायलें। एके वटेन घरची गरीब परिस्थिती जाल्यार दुसरे वटेन शारीरिक अपंगत्व अशा तरेची स्थिती आसून लेगीत आंबावले केपेंचो तरणाटो वालांको फर्नांडिसान आपल्या खेळांतल्यान गोंयचें नांव वयर काडलें। देश पावंड्यार जाल्ल्या पॅरा सायकलिंग सर्तींत ताणें रुप्या पदक जिखलें। घरची परिस्थिती सामकी गरिबीची। वालांकोचो आवय बापूय दिसवडो करून घर चलयता, मात अशा परिस्थितींत लेगीत आपली सपनां पुराय करपा खातीर वालांको वावुरता। खेळा बरोबर ताची पदवी शिक्षण सध्या सुरू आसा। सायकलिंगाच्या खेळांत आपल्याक कशी संद मेळ्ळी हे विशीं ताणें म्हायती दिल्या। तशेंच आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार भारताचें प्रतिनिधित्व करपाची आपली इत्सा आशिल्ल्याचें वालांको सांगता।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आता एक महत्वाची बातमी. आयच्यान घरगुती गॅस सिलिंडर 10 वा 20 रुपयांनी न्हय तर बट्ट 50 रुपयांनी म्हारग जाला. आता सिलिंडराचे दर 817 रुपया वेल्यान सोमतेच 867 रुपयाचेर पावला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पान आयात शुल्कांत वाड केल्ल्यान आता भांगराचो दर मात 1550 रुपयांनी देंवला. घरगुती सिलिंडराच्या दरवाडीक लागून मात सर्वसामान्यांक बरोच फटको बसतलो. दिवसाच्या बाजारांतल्या एका कपड्यांच्या शोरूमाक उजो लागून 3 लाखां परस चड मालवत जळो. उज्याची ही घडणूक सोमारा राती उसरा घडली. त्या भायर सुदैवान शोरूम बंद आशिल्लो. शोरूमांतल्या इन्व्हर्टर मदीं शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागलो असो प्राथमीक अदमास आसा. सोमारा राती पडिल्ल्या आडवेळा पावसा वेळार लायट येता वताली. ताका लागून शॉर्ट सर्किट जाला आसुये उजो वेळारूच नियंत्रणांत आयिल्ल्यान तेंकून आशिल्ली दुकानां फाटावली. दिवसाचे उजो पालुपी दळाक हे घडणुकेची म्हायती मेळटकीच लिडींग फायर फायटर महेश नायक हांच्या फुडारपणा खाला बॉम्बा सयत दळाच्या जवानांनी घडणूक थळाचेर धांव मारली. मजत कार्य करून वेळारूच उजो नियंत्रणांत हाडपाक दळाच्या जवानांक यश आयलें. एसजीपीडीएन अधिकृत थाराव पास करिनासतना अचकीत शुल्क वाडयल्ल्यान पारंपारीक नुस्तेकार आनी बोट धन्यांनी नाराजी उक्तायला. हे विशीं मंगळारा वास्को ते बेतूल दर्यादेग वाठारांतल्या नुस्तेकार आनी बोट धन्यांनी आमदार विजय सरदेसायांची भेट घेतली. सरकारान हातूंत लक्ष घालून खंडणी थांबोवची अशें विजयाचें म्हणणें. वास्को ते बेतूल दर्यादेग वाठारांतल्या पारंपारीक नुस्तेकार आनी बोट धन्यांनी मंगळारा फातोळीचो आमदार विजय सरदेसायांची भेट घेतली. एसजीपीडीएन अधिकृत थाराव पास करिनासतना अचकीत शुल्क वाडयल्ल्यान ताणें नाराजी उक्तायल्या. आपल्या म्हायती प्रमाण एसजीपीडीएच्या बसकेन सोपो शुल्क वाडोवपा विशीं थाराव जावंक नाशिल्लो. आमी रिटेल मार्केटाचो सोपो शुल्क वाडोवपा विशीं थाराव घेतिल्ल्याचें विजयान सांगलें. एके वटेन एसजीपीडीए सोपो शुल्क घेता जाल्यार दुसरे वटेन पालिकेचो सोपो कंत्राटदार मार्केटा भायर पार्किंगे खातीर शुल्क घेतात. दुप्पटीन शुल्क घेवप हें बेकायदेशीर आसा. सरकारान हातूंत लक्ष घालून ही खंडणी थांबोवची अशें विजय मानले. दिवचल पालिकेच्या शारांतल्या पोरण्या इमारती मदीं नाका जाल्ल्यो गजाली घडटात. मंगळारा पालिकेन केल्ल्या पळोवणी उपरांत हो चिंताजनक प्रकार उक्ताडार आयलो. दुकानदारा कडल्यान आयिल्ल्या कागाळी उपरांत पालिकेचे मुखेल अधिकारी नेहाल तळवणकर हाणें मंगळारा मार्केट निरीक्षक आनी हेर अधिकाऱ्यां सयत मार्केट टावन सेंटर आनी हेर पोरण्या इमारतींची पळोवणी केली. मार्केट इमारतीच्या वयल्या माळ्याचेर बेबद्यांचो वावर वाडला. ते थंय मेळिल्ल्या सोऱ्याच्या रिकाम्या बाटल्या वयल्यान स्पश्ट जालें. टावन सेंटरा मदीं आशिल्ली स्थिती आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. हे इमारतीचे बंद आशिल्ल्या वाठारांत कोयर साचिल्ल्याचें दिसून आयलें. म्हापसा अलंकार थिएटरा लागसार आशिल्ल्या फास्ट फूड आस्थापनांनी अन्न आनी वखदां प्रशासनाचे नेम पाळनासतना परतून आस्थापनां सुरू केल्ल्यान प्रशासनान धाड घाली. अधिकाऱ्यांनी 2 आस्थापनां बंद केली तशेंच दोनूय आस्थापनांच्या दरम्यान दरेकी 10,000चो दंड घातलो. तशेंच करजवाडा वाठारांत नितळसाण दवरिनासतना खाद्यपदार्थ तयार करपी बेकरी बंद करपाचो आदेश दिला.
अन्न आनी वखदां प्रशासनाचे नेम आनी अटी पाळचे म्हूण अन्न आनी वखदां प्रशासनाचो अधिकारी रिचार्ड नॉरनान आवाहन केलां. सोमार राती गोंयभर आडवेळा पावसान हाजिरी लायली. अस्कीत आयिल्ल्या पावसाक लागून लोकांची मात बरीच गैरसोय जाली. तशेंच रस्त्यार झाडांची बीन पडझड जाल्ल्यान केरी-सत्तरी भागांत कांय वेळा खातीर वीज पुरवठो बंद आशिल्लो. मडगांवच्या होली स्पिरीट इन्स्टिट्यूटाचे मुख्याध्यापिकेक ह्या किराक लागून मनस्ताप जालो. तो आपलो अशें सांगपी 5 जाण आसात. पुलिसांनी किराक व्हेल्लो पूण परत मुख्याध्यापिके कडेन हाडून दिलो. ताका लागून पोपो नांवान उलो मारल्यार तो जाप दिता पूण कोणाय कडेन वता. सध्या तो किराचे धनी अशें सांगपी पुतिनो कुटुंबा कडेन आसा. भारतांतले लाखांनी लोक उच्च रक्तदाब, गोडेमूत आनी फॅटी लिव्हर सारख्या दुयेंसांनी जियेतात. विशेष म्हळ्यार तांकां हे विशीं कसलीच कल्पना लेगीत नासता. अपोलो हॉस्पिटलाच्या हेल्थ ऑफ द नेशन 2025 अहवालांतल्यान ही म्हायती उजवाडाक आयली. 2024 वर्सा हॉस्पिटलांत 25 लाख लोकांची भलायकी तपासणी जाली. तातूंतल्या 26% लोकांक उच्च रक्तदाब, 23% लोकांक गोडेमूत आनी 66% लोकांक फॅटी लिव्हराची समस्या आशिल्ल्याचें कळ्ळें. पूण तांचे मदीं हाची कांयच लक्षणां दिसूंक नात. मद्यपान करूंक नाशिल्ल्या 85% लोकांक फॅटी लिव्हराची समस्या आशिल्ली. 45% बायलांक आनी 26% दादल्यांक रगत उणें आशिल्ल्याची समस्या दिसून येयली. 77% बायलांक आनी 82% दादल्यांक जीवनसत्व डीची उणीव आसली आनी 38% दादल्यांक आनी 27% बायलांक जीवनसत्व B12 उणीव दिसून आयली. हातूंत 40 वर्सां सकयल्या लोकांचें प्रमाण चड आशिल्लें. सांखळे कारापूरच्या केबी एडगेवार विद्यालयाचो सेगीत 14 वर्सां धावेचो निकाल 100% लागला. 96% गुण मेळोवन विहार आनी सरदेसाय हे विद्यार्थिनींक शाळेंत पयलो येवपाचो मान मेळयला. गोंय शालांत शिक्षण मंडळान अंदू घेतिल्ले धावेचे परिक्षेक एडगेवार विद्यालयाचे 40 विद्यार्थी परिक्षेक बशिल्ले. तातूंतल्या 9 विद्यार्थ्यां मदीं 90 परस चड टक्के गुण मेळयले. हत्तीच्या हल्ल्यान 70 वर्सां पिरायेच्या शेतकारांचो जीव वचपाची घडणूक मंगळारा सकाळी घडली.
सकाळी सुमार 7 वरांचेर मोल्ल्या आपले बागायतीन काजू एकठांय करपा खातीर गेल्लो लक्ष्मण गावस हांचेर हत्तीन हल्लो करीत तांकां पांया चिट्टिल्ल्यान जाग्यारूच मरण आयलें. मजगतीं हे घडणुकेक लागून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बरोच बोवाळ सुरू जाला. हत्तीचो हो उपद्रव आडोवपा खातीर रान खातें आनी राजकर्ते आतां तरी दोळे उगडटले काय असो प्रस्न दोडामार्ग मालांतल्या शेतकरी वर्गान हजर केला. हे विशीं कळटाच दोडामार्गाचे वनपाल किशोर जंगले आनी तांची टीम घडणुके सुवातेर गेली. हे घडणुकेचो पंचनामो केलो. मजगतीं हे विशीं मोल्ल्या गांवांत बरोच बोवाळ जाला. मात हे घडणुकेचेर उलोवपाक कोणूच मुखार येनाशिल्ल्याचें चित्र पळोवपाक मेळटा. मालांतले जायते लोकप्रतिनिधी पुलीस प्रशासन हे मोल्ले गांवांत गेल्यात. हे घडणुके उपरांत तरी हत्येक तियारी खोऱ्यांत धाडपाची सपनां पळोवप्यांनी हत्यांक धरप हीच काळाची गरज हे तितलेच गरजेचें आसा. कसल्या तरी संसर्गजन्य दुयेंसांक लागून बोंडला वेर्णांतल्या 5 जनावरांक मरण आयिल्लें. हे दुयेंस कसलें तें कळपाक मार्ग ना. ताका लागून मरण आयिल्ल्या जनावरांचे नमुने तपासपा खातीर भोपाळांतल्या प्रयोगशाळेंत धाडल्यात. 5 जनावरांक दुबावीत मरण आयिल्ल्यान बाकीच्या जनावरांक क्वॉरंटायन करून दवरल्यात आनी प्राणी संग्रहालय कांय दीस बंद दवरल्यात. बोंडला प्राणी संग्रहालय बंद करतात हे विशीं आपल्याक कसलीच कल्पना ना. मंत्री म्हूण ही गजाल आपल्या कानार घालिनासतना हो प्रकार घडला. ताका लागून आपणें स्पश्टीकरणूय मागयलां. हे गजालीक कारणीभूत आशिल्ल्या रान अधिकाऱ्याचेर खर कारवाय करतलो म्हूण रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगलां. गोंयांत अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो दाडी सुरूच उरतल्यो अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी स्पश्ट केलें. हालींसराक अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी नितळसाण नाशिल्ल्या जायत्या आस्थापनांचेर दाडी घाल्यो. गोंयकारांच्या भलायकेची सुरक्षा हे पयलें प्राधान्य. तेन्ना ह्यान फुडें अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो कारवायो सुरूच उरतल्यो अशें मंत्री विश्वजीताचें म्हणणें. अनधिकृत बांदकामां कायदेशीर करपा खातीर नवो अध्यादेश हाडपाचो सरकाराचो विचार आसा. जाल्यार बेकायदेशीर बांदकामां कशेंच खपोवन घेवचे नात, तांचेर कारवाय जातलीच म्हूण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलां. अनधिकृत बांदकामां कायदेशीर करपा खातीर नवो अध्यादेश हाडटले. तशेंच बेकायदेशीर बांदकामांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान परतून एक फावट दिली. तशेंच रस्त्या कुशीक कब्जो करून बांदिल्लीं बांदकामां तांणी स्वता जावन काडची, नाजाल्यार आमी ती काडटले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. बेकायदेशीर बांदकामांचे बाबतींत उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाचे फाटभुंयेर मंगळारा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान संबंदीत मंत्र्यां बरोबर बसका घेतली. हे बसकेक पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात, मुखेल सचिव आनी हेर म्हत्वाचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. भारतान योगाक नेटान लोकप्रियता मेळपाक लागल्या आनी ताका फकत एक पुर्विल्ली पद्दत न्हय तर आधुनीक जिणे पद्दतीचो एक भाग म्हूण मान्यताय मेळपाक लागल्या. सरकार, भलायकी संस्था आनी पतंजली सोडल्यार जायत्यो खाजगी संस्था हे विशीं जागृताय करपाक
सक्रियपणान योगदान दितात. दिसपट्टे जिणेंत योग आपणायल्यार शारिरीक भलायकी सुदारताच, पण मानसीक समतोल आनी आध्यात्मीक जागृताय निर्माण करपाकूय ताची मजत जाता. आयच्या व्यस्त जिणे पद्दतीन योग हो एक प्रभावी उपाय म्हूण सिद्ध जावपाक लागला. देखूनच भलायकी, ध्यान आनी आत्मसाक्षात्कारा खातीर तो म्हत्वाचो मानतात. योग ही फकत पुर्विल्ली परंपरा उरूंक ना, ती संवसारीक भलायकी चळवळ जाल्या. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात. आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात. प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचा आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.